विसवा उपरांत परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. पंच वांगड्यांचो तेंको आनी गांवच्या लोकांचे फाटबळ हाका लागून आपूण सरपंच म्हूण 5 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय करपाक शकले अशें वन मावळिंगे पंचायतीची सरपंच शीतल सावळ हांणी सांगलें. सरकाराचें सहकार्य मेळिल्ल्यान आपूण गांवची उदरगत करपाक शकले. तशेंच 5 वर्सां लोकांनी आपल्याक तेंको दिल्ल्या खातीर सगळ्या लोकांचे उपकार मानता अशें तांणी सांगलें. बरें दिसता सर, कारण हांव वन मावळिंग कुडचिऱ्या वॉर्ड नंबर 1 हितून ह्या प्रभागात हांव निवडून आयिल्लें आनी लोकांचे खूबशे सहकार्य असलें आनी लोकांच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या पुण्याईन आनी देवाचे पुण्याईन म्हणटा तशें हांव निवडून आयिल्लें. आनी 5 वर्सां आमकां लोकांनी संदी दिली की बरो डेव्हलपमेंट करपाक आनी लोकांची सेवा करपाक. हातूंत जाता तितली कामां लोकां पर्यंत हांवें पावयली आनी त्या खातीर हांव लोकांचे पयलीं धन्यवाद करता, कारण 5 वर्साचो टर्म हांवें बरे भशेन काडलो. तशेंच हांव वन मावळिंग कुडचिऱ्या खंयच्याच वतीन हांवें भेदभाव करूंक ना. कोणाच्याच कामाक जावं कसली सर्टिफिकेट दिवपाक जावं सगळें कार्य हांवें बरे भशेन केल्लें आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचो आमकां खूब सपोर्ट आसलो आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आमची खुबशीं कामां जालीं. आनी तशेंच आमचे 5 वर्सां सरपंच हांव उरपा खातीर आमकां पंचायतीचो सपोर्ट आसलो आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव 5 वर्सां टर्म हांवें पूर्ण केलो. थँक्स म्हणटा हांव म्हाज्या वन मावळिंग कुडचिऱ्या सगळ्या ग्रामस्थांक आनी खास करून म्हाज्या वाड्याक 5 वाड्या गांवकार वाडा, कासार वाडा, पलतड वाडा, नवीन वाडा आनी भटवाडी हे 5य एका थँक्स म्हणटा. वाड्या सगळ्या लोकांनी म्हाका बरे सपोर्टाचेर आनी बरे हितूंतल्यान म्हाका मार्गदर्शन दिलें आनी कोणाच कडेन खंयच्याच मनशा कडेन हांवें भेदभाव करूंक ना. त्या खातीर बरें दिसलें म्हाका, कारण कितें तरी जनतेची सेवा करपाक म्हाका योग्य कामाक हांव उपकल्लें म्हणून. आनी थँक्स म्हणटा भारतीय जनता पार्टीकूय बीन हांव.